आमचे गेलेले कोंकणी म्हणून आनी पुरो सांगतना खंयचेय भास अशें पुरो आमचे गेले येता म्हणून जाल्यार भाई हे आयची उत्सवाक मस्त जन ट्यून इन कोण पळयता आसताची खंयची कंट्री दोकून खंयची स्टेट्स खंयची सिटीज खंयची सना मुल्ले एक हळ्ळी दोकून पळयता आसताची GPL उत्सव कोडयालान चलता आसा आनी आज कडेच लास्ट डे चलता अशें नमस्कार हांव आरजे निकिता किणी बेंगलुरू दोकून आयिल्ले GPL उत्सव तूं मिस करूंक चान्स ना पुरा जने आमी येवन घेवन कसन चलता आसा द वायब्रंट फूड कोर्ट अशें पुरो कितली टीम्स खंयची गांवां दोकून GPL उत्सवांत ह्या वेळा आमी मॅच खेळकाची विन जावकाची म्हूण घेवन पॅशनेट जावन घेवन येवचे क्रिकेट प्लेयर्स ताजोटो ह्या GPL उत्सवांत बॅडमिंटन कॉम्पिटिशन समेत आशिल्लें मस्त पुरा अधुरी जावन घेवन चलता आसा कलरफूल काही पळयल्यार तुमकां एक कलरा ड्रेस दिसना एनीबडी खंयचे स्टोर पळयल्यार वय कसने अशें पुरो म्युजीक वायज अशें पुरो प्रत्येक वायब्रंट जावन घेवन आसा आनी GPL उत्सव आज फार्मा लॅब्स लिमिटेड हांणी स्पॉन्सर करता आसची तशीच आमगेले कोडयाल स्पोर्ट्स असोसिएशन जगून चलता आसा एंड मीनवायल पवर्ड बाय स्मार्ट बाजार इतली पुरा सांगताची वदच आय एम सो एक्सायटेड आमचे गेल्यान उलोवचें खंय खुशी जाता तशीच आमगेले चातुर्मास सवळ्यार आनी पुरो सुमार पुरो जाणां मेळ्ळेले उलयलेले केलेले आतां यूथ ऑफ GSP सगळे टिमा मेळ्ळेले खूश आसा अ बिग हाय टू देम एंड ऑल्सो कोण पुरा आमी पळयता आसाची आमकां यूथ ऑफ GSP मुखांतर आमगेले लायव्ह प्रोग्राम अशें पुरो हे पुरा प्रोग्राम्स तुमगेले कमेंट्स कसने आसल्यार वय हांगा कमेंट कराची आनी इट जस्ट सुपरफिशियली सो कसं चलता आसा काही एक स्वल्प गेम्स हे पुरा आतांचे विशेष सेगमेंट नमस्कार मस्त कॉम्पिटिशन्स चलता आसता आमी केन्नाय निमगेता आसताची कितली सर नेम्स तुमकां आमची गेलेल्यान गोत्तू म्हणून हांव एक किणी हांगा आसा पै माम थंय आसा कामत माम हांगा आसा कडे भट माम हांगा आसा सो हांगाचे एक प्लॅटफॉर्म एक फ्रेमात तुजी 4 सरनेम अशें मेळ्ळे सो डोनर फूड कोर्टान तूं सुदर्शन भट कडेरी कामत नागराज कामत तशीची नित्यानंद प्रभू आनी आसाची कंप्लिटली GPL उत्सव आज अधुरी जावन जावका म्हणल्यार मेन आमचे गेलेले खाण जेवण रुची आस म्हणून जाल्यार पुरा लायक दिसता खुशी दिसता आनी इनफॅक्ट कोणाके जाल्यार वय पोट भरून खावन चमकले तरेन तोंडांत एक स्मायल पळोवचें खुशी आसता अँड स्ट्रेस सांगेल तोंडांत तूं कसले म्हळ्यार आमगेल तोंडांत स्मायल पळोवचें तांणी राखता आसाची सो कशें चलता आसा हे डोनर फूड कोर्ट बेसिकली हांव आसूचे कसं पुरा काम चललें कशें डोनर्स म्हळ्यार एक VIP आमगेले कोण एक स्पॉन्सर करता आमगेले इव्हेंटाक एस्पेशली तांगेले खातीर म्हळ्यार तांणी येवन राखची नाका विंडा लोटू लायनार म्हणून तशी तांणी येताची तांकां आमी एक आमगेले टेबल्स आनी मस्त घालून दिला आरामेर तांणी बेसताची आनी आमगेले सर्वीस जन आसा पुराक तांणी टेबलार हाडताची तांकां कसं पुरो जावका पुरो तांणी कंप्लीट सर्व करताच कोणाक एक कसं नाही उणें पडना हांगा आनी प्रति टेबलार बसून घेवन तुमी पंचादीक मार्गेन वचता हांव रिडिफायन करता पंचादीक इज नेटवर्किंग हांगा सो नागराज कामत सो तुमी हांगा कसन रेस्पॉन्सिबिलिटीज पुरा घेतला तशें आमी आज मेन आज डोनर्स फूड कोर्टाचे आमी हांगा जबाबदारी घेतला तशी आमगेले कोण पुरा स्पॉन्सर आसता तशी तांकां आमी एक VIP ट्रिटमेंट दिवका म्हणून आमी एक लायक प्लॅटफॉर्म आमगेला आनी अरेंजमेंट कोन्न दिला तशी कोण पुरा आमगेले डोनर्स आसाची तांकां एक VIP ट्रिटमेंट दिवन तांकां बेशील कडेनाची फूड वेवस्था हाडून सर्व करची की तांकां कसं पुरा जावका की ट्रिटमेंट दिवन हांगा आमी सर्व करता आसाची तशी पुरा आमगेले डोनर्स आसा तांची चंदायर येवन हांगा एक एन्जॉयमेंट करून आनी हांगा देखून चंदायर वता आसाच सो आमी कसनय काम केल्यार समेत GPL उत्सव अशें पुरो यूथ ऑफ GSB अशें पुरो मस्त पुरो कार्यक्रम ऑलमोस्ट प्रति म्हयने एक प्रोग्राम्स चलता आसता अँड मस्त वॉलंटियर्स हांगा आसताची सो फूड कोर्टान तूं वॉलंटियर्साल विशयी हे इतली कोरकाची हांगा येवचें ना काही जनरली कसन रुल्स अँड रेग्युलेशन्स तुमी फॉलो करता आम्ही VIP पास म्हणून केला त्या दाखयल्या तक्षण आम्ही भितर फूड कुपन हांगा सोडता ती तांकां चंदे रितीरी ट्रिटमेंट करता ती मागीर आत्तां VIP बँड घालून भितर सोडता सो हे बँड रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेरी वेल प्लॅन्ड इनफॅक्ट कितली म्हयने फुडेंची आमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करका आशिल्ले तशीच आमगेले हे फूड कोर्ट डोनर फूड कोर्ट आमी वता आसाची आनी खुशी म्हळ्यार म्हाका मिडिया पास मेळ्ळेले सो मिडियांत वर्क करता आसले समेत यूथ ऑफ GSB हांगा GPL उत्सवाचे मिडिया पास घेवन उलयता अशें कसं की एक प्राऊड फिलींग सो लास्ट डे आयले लेट जाल्यार वेळ हाडना बेटर टू बी लेट दॅन नेवर म्हूण सांगलें म्हण की एक कंप्लीट जिस्ट तुमकां आमी दाखयता आसच हांगा
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ರಿಲಿಜನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ GPL ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ GPL ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ತುಂಬ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ನಮ್ಮ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್, ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೇ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಥರ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುನಿಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶರಣ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಮುಖದ ಸ್ಮೈಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ದಟ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ GPL ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲ್ತ್ರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತೆ. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಒಂತೆ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಒಳ್ಳೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾವೊಂದು 10 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ GPL ಉತ್ಸವ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಾ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ? ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ GPL ಉತ್ಸವ? ಒಳ್ಳೇದುಂಟು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಜನ. ಹೌದು. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಹೀಗೆ मस्त जन आमकां विंगड भास उलयतालो अशें पुरो सपोर्ट दिता आसाची. आनी ह्या सपोर्ट मस्त इम्पॉर्टंट जाता. खंयचे एक कार्यक्रम चलोका म्हणून जाल्यार ನಿಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಟೀ ಆಯ್ತಾ? ಟೈಮಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. घरा इल्लेले गेस्ट हाका लायकोन पळोवन घेवन चंदकोन खाण आनी जेवण जाल्ले कुशलोपचारी म्हणून सांगताची. सो तसले एक रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आशिल्ले श्रीनिवास कामत आमगेलो आसाची. श्रीनिवास कामत माम वेंकटरमण आयले आत्ता तितलेची तेर पुरा जाल्ले. तशी GPL उत्सव बॅक टू बॅक पुरा स्टार्ट जाल्ले. सो हंगा आयलेले पुरा जनांवर रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमगेलेची. सो म्हाका हांव तुकोन घेतील म्हणकी. सो कशें चलता? आता कसं म्हळ्यार हांगा VIP कोर्ट VIP म्हळ्यार तांकां म्हळ्यार डोनर्स कशें म्हळ्यार तांकां पुरा फॅसिलिटी दिवची आमगेलें एक कर्तव्य. म्हळ्यार तांणी दूर दाखोवन येताची आमगेल्या GPL पळोवच्याक. तांकां कसं कश्ट जायना तशी म्हळ्यार तांकां पुरा आयटम मेळटा तशीच आमी हांगाची पुरा कावंटर कसं जाय तांणी कसं टेबलार आमी म्हळ्यार टेबल सर्व कोरून तांकां खुशी कोरून पेटोवत तितलें आमी हें करून दिताची. तशें जावन कसं तांकां आयटम जाय. आतां पॉपकॉर्न आसा पुरो ना, मोमोस आसा पुरो ना, कसं न्ही सोडा वय कसं जायता तांकां कसं सांगताची कितले पटी अनलिमिटेड तुमी जाय जाल्यार 10 पटी घेया आमी सर्व करता. तशें जावन तांकां त्या रश्यान तूं वचना तशी म्हळ्यार तितलें जनरल पब्लिका वचना तशी हांगा एक बेसून खावचें आनी तांकां आरामेरी कांय टेंशन नातिलें लायनार रावुका ना गंटगटल्यान वेट करका म्हणून एक खंयचेंय टेंशन नातिलें. आमी हांगाची पुरो सर्व तांकां करची तशी. सो तुमी कितली वर्स दाखोवन GPL उत्सव आसा? हांव 8 years. हाँ एक्चुअली 8th ईयर. सो 8th ईयर GPL उत्सवाक अशी असल एक पुरो सेटअप करू कितली टाइम जावं? म्हळ्यार आमी फस्ट इयर केल्लें त्या येदूरच्या ग्रावंडारी आनी सना मठाची आमकां त्या सह्याद्रीन तुजी फ्रंट ग्रावंडारी ते एक सना म्हळ्यार एक 1000 स्क्वेअर फीट आसा पुरो. त्या अंतू आमी केलेले त्या आमकां क्रावड मॅनेज करूं जायना दिलें. नेक्स्ट इयर देखून कशी म्हळ्यार म्हापशी ग्रावंडार कोर न्हू फुल्ल आशिल्ली सह्याद्री खंयचे ओपन स्पेस आसा त्या पुरा आमी ऑक्युपाय करूं न्हू तांतू आमी कोरया म्हणून त्या रेस्पॉन्स देखून आज ते म्हाका दुबय देखून बेंगलोरा देखून खंय देखून पुरो फोन येता की तूं VIP आसा म्हाका एक फावटी एंट्री घेतो म्हळ्यार जनाक तितलो उत्सव म्हळ्यार किसन हें न्हू म्हणून GPL खंय देखून जायन येता म्हणून म्हळ्यार फ्री का दिता म्हणून न्ही म्हळ्यार पळोवका म्हणून कसं न्ही हांगे लायटा म्हळ्यार केन्ना पळयलें वेरायटी आज केल्लेलो पायखाना तो तशें जावन त्या जनाक म्हळ्यार पिशेला की इतले म्हण मठाचे अरेंजमेंट करूं जाता आनी एकलो कोणें जो कोपून जो वच्चे हांव पळयन तशें जावन आमी त्या नमुने ताजी म्हापशी तितले वॉलंटियर्स आसात 200-300 जन वॉलंटियर तितले श्रम घेवका म्हळ्यार कोणें पेड न्ही एक आमी फ्रेंडशीप आनी आमगेल्या कम्युनिटीक ओट्टो हाडका म्हणून आमी एक हें केलेलें. तशें जावन पुरो जनांनी येवन 1-2 जनां निमित्त जावचे विशय न्ही तितले जनांनी मेळ्ळो आमकां आमी सपोर्ट करतना आमी एक इतले लायक ऑर्गनायज करतना आमकां एक बारी खुशी जाता. ಸೊ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ म्हणून ಕನ್ನಡಾನ್ सांगताची. सो तशीच ही ಒಗ್ಗಟ್ಟು अशी तरेन कसन जाल्यार सक्सेसफूल जावन घेवन जाता. आनी ऑल्सो
प्रति टाइम GPL उत्सव म्हणलं म्हण की तुम्ही सांगले म्हण की एक उत्सव एक म्हणून कसं की एक एक्साइटमेंट आहे कसं नवं आसता पळय ह्या वेळा म्हणून सो तशी ह्या वेळा हांवय नवीची हांगा कोडेला येवन घेवन होस्ट करता अशातला बँगलोरा तुम्ही पळयलेले थँक्यू सो मच थँक्यू आमकां आमी मस्त प्रोग्राम्स करता आसताची यूथ ऑफ GSB म्हळ्यार तेन्ना यूथ फोकस्ड जाल्यार आमगे यूथ लायक मार्गेर वचका आनी तांकां कंप्लीट सपोर्ट दिवचे आसले मस्त एक्सपिरियन्स जाल्यार मामू आनी माय अशें पुरो मस्त जनाक आमी मेळटा आसताची सो त्या एक गायडन्स आमकां मस्त इम्पॉर्टंट जाता तशीच आमगे लोट्टू कांती यूथ जावन घेवन आसाची चंद्रकांत कामत माम सो तांगे स्माईल एक्चुली पळयल्यार खुशी जाता लायक मोगारी मामा कशें आसाची म्हूण उलोव सुका म्हूण दिसता सो GPL उत्सव आज चलता आसा तशीच यूथ ऑफ GSB मस्त पुरो प्रोग्राम्स चलयता आसता आनी प्रत्येक कार्यक्रम वय लग्गी दाखोवन तुमी पळयलेलो आसा सपोर्ट केलेलो आसा कशें दिसता आमकां वर्स गेलें तशी एक नवे नवे आयटम आनी इंट्रोडक्शन करताची आनी जन वर्स गेलें तशी राखून बसताची GPL केन्ना येता म्हणून पुरो परगांवचे लोक फस्ट निमगिता GPL केन्ना येता तांगेले पुरो बुकिंग्स आनी करूंक आमकां हांगा पळयतना एक आमगेलें तेरा वातावरण दिसता हांगा प्रति वर्स एक ना एक नवे नवे इंट्रोडक्शन केलें ते ह्या फाटी नंद गोकुल म्हणून केला चेडवांक लायक 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 हे आसा तांकां बसशाक पुरा चेडवांक डॅशिंग कार तसल पुरा आनी पॅराग्लायडींग आसा आनी एग्जिबिशन पळयतल्यांक आर्ट एग्जिबिशन प्लस सेल मागीर पुरो नमुने स्टॉल प्लस मॅच पळयतल्या मॅच मागीर फूड कोर्ट अंतू नवे नवे आयटम इंट्रोडक्शन करताची त्या लागून वर्स पाशी वर्स आमगेले जन चेड जाता आसा हांगा आनी एक नमुने बारी एक 3 दीस जाता बारी बेजार जाता GPL ह्या वर्सा जालें न्हू म्हणून मागीर नेक्स्ट इयर केन्ना म्हण निमगुच्या सूर करताची आनी ह्या फाटी तुमी बँगलोराकून येवन हांगा आमगेलो उलयता म्हणून आमकां बारी खूश आसा तुमगेल्या बँगलोरा प्रत्येक चातुर्मासा कार्यक्रमांत तुमी उलयलेला आमी आयकलाची पूर एक्सलंट बारी लायक जाला मस्त जन आमगेले निमगेले कोण ती आमी म्हणलें आमगेले हांगाच न्हय ती बँगलोरची आतां हांगा येयला आमकां मस्त खूश जाला थँक्यू सो मच माम तशी तुम्ही सांगले म्हण की 13 एक्सटेंड जाला आमगेले दीस सन 13चे एक ह्या वय समेत दवरलेलो आसा आयकनोग्राफी कडेरी राम अयोध्ये दाखोवन तीर्थ वय मेळ्ळी म्हूण लेखता हय ह्या फाटी कशें म्हळ्यार तेरू जावनले म्हणून कोणें बेजार करून घेवचें ना कुठले तांणी म्हणटा जन तेर जाला आमकां नेक्स्ट GPL आसना म्हणून लास्ट फ्रायडे आमगेले तेर जालेले सॅटर्डे वोकूल जालेले ह्या फाटी फ्रायडे सॅटर्डे संडे GPL आसली निमती जनाक एक नमुने आनी पांय दाखोवन बेजार जावचें सूर जाता आनी ह्या फाटी कसं म्हळ्यार आमकां पुरो जनाक एक अयोध्ये गेलेलें वातावरण आमगेले वेदव्यास मामान येतना फुल्ल अयोध्येचे तीर्थ प्रसाद पुरो हाडू आमी हांगा अयोध्ये म्हणके एक रामाल मुर्ती स्थापन करून थंय राबून तीर्थ प्रसाद पुरो जना दिता आसा त्या लागून ಸ್ವಲ್ಪ जनाक एक फिलिंग्स येता आमी अयोध्ये आसल्या म्हणके फिलिंग्स येता आनी एक नमुने बारी चंद वातावरण आतां आनी ಸ್ವಲ್ಪ गंटे न्हू म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ बेजार जाता आसता आमकां आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ गंट्यानी क्लोज जाता फंक्शन सो अनेक प्रोग्रामाक आमी रेडी जाता आसाची अँड यूथ ऑफ GSB आमची गेलेले एक चॅनल अक्रॉस द ग्लोब वता खंयची गांवां दाखोवन कैकी दाखोवन हे उत्सव अशें पुरो विंगड कार्यक्रम पळोवचे येताची अँड तुमगेले बेस्ट विशेस आनी सपोर्ट केन्नाय आमकां कशी जावका तुमगेले तसल मस्त जन आसाची आमकां डिरेक्शन जो मार्गदर्शन ऑर जस्ट सपोर्ट आमकां मस्त मिन्स अ लॉट म्हणून सांगता थँक्यू सो मच मॅम केन्नाय सपोर्ट आसा आमगेले GPL उत्सव चलता आसा आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड आनी पावर्ड बाय स्मार्ट बाजार तशी आमगेले कोडिया स्पोर्ट्स असोसिएशन दाखोवन 8 वर्स दाखोवन चलता अशी GPL नमून जने पळयता आसताची आमी कोडियालान तूं येता आसताची गमत करता आसताची तशीच किंवा रबलेची टायम वेस्ट करचे ना पळय ताकाची आमी पुरा हांगा आयलेची पुरा जना काही नमस्कार हॅलो तुमगेलें नांव कसं ज्योति किणी विद्या पूनम मनीषा शेणे दिव्या भट वैष्णवी पै ओके कितली जनाक तुम गुर्तस कोणाके गुर्तु नाव सुपर कोणाले नाव हुडगास दावन घेतली की हांगा ज्योति कोण ज्योति ओके तुम्ही कोणाला नाव हुडगास दावन घेतला कोणाले दावन अन्नी दीपा भट्ट तुम गुर्तस वा कैकी मेळ्ळले आत क्यू लाइन ओके हानी सोड आनी कोण गुर्तसाची कसा करतास तुम्ही हांव BCA करतास पुत्तुरांत BCA सो GPL केदां आयलेले हांव 4 वर्स जावन आयल्या म्हळ्यार म्हगेलो अण्णा हांगा क्रिकेट खेळटा आशिल्लो तागेले थ्रू म्हाका कोण हांव हांगा आयलेली मागीर आतां तो खेळना मात्र आमी येवची कंटिन्यू केल्ले आय थिंक दिस इज द ब्युटी GPL उत्सव चलता सर एवरी संडे येता एवरी
संडे कोडे वय म्हळ्यार फ्रायडे सॅटर्डे संडे तशी दवरची न्हय तशी प्रति संडे येता नाईस तुम्ही कसं करता हांव ब्लायंड चिल्ड्रन शिकयता रोमन आनी कॅथरीन रोबर रेसिडेन्शियल स्कूल फॉर दी ब्लायंड म्हणून एवरी इयर हांव स्कुला दुखून येवचें एवरी फ्रायडेस ह्या पंत एक पट चेंज म्हणून आयलीचे बट व्हेरी गुड एफर्ट्स मस्त व्हेरी गुड कॉंग्रेचुलेशन कोडी आर्ट स्पोर्ट्स इट्स अ व्हेरी नायस इवेंट इतना इतले जरा सुदारचें हें काम करचें रियली बीग एक्सलंट नरेश आनी सर आपण बद्दल यूथ ऑफ GSP हॅट्स ऑफ इतलें करचें पळय इट्स रियली नॉट अ स्मॉल टास्क ओके हॅट्स ऑफ थँक यू सो मच अँड यू आर डुईंग अ ग्रेट जॉब इट्स अ नोबल कॉज सो देव बरें करोत मुनगे निमगे हांव MBA करता सांगाचे सह्याद्रींतू पुडी म्हळ्यार हांव म्हगे गांव कासरगोडांतू मुळ्ळेरिया म्हणून तशें हांगा येवचें जायनाशिल्लें तशेंच हांगा आशिल्ले कारण येवचें वचूंक इजी जाता हांवें ह्या कॉलेजाक कॉम्पिटिशना खातीर येता आशिल्ली हांव इंजिनियरींग करता आसा कॅनरा इंजिनियरींग कॉलेज आतां फायनल इयर आसा आमी हांगा कॅनरा इंजिनियरींग लागीं जाता सो एवरी 3 इयर्साच्यान पास्ट कंटिन्युअस येतलोच आनी बरें लायक करून ऑर्गनायज केला सो आतां क्यू आर राबून इतले वेळ कसं कसं ऑब्जर्व केलं त्याचीच कितले डिफरंट टायप्स ऑफ आयटम्स आसा आनी कितले लोक वता सच आनी हांव मोडबिद्र येता पयली स्टिचींग करता सर वय सो GPL कितले वर्सां येता अशी 3 वर्सां तोकन येता कंटिन्युअस वय येता सर कशें दिसता हां कशी येता वय तोंडार ॲक्च्युली तांगे स्माईल पळयतनाच कळटा मस्त खुशी जाता उलोवचें तुमगेलें नांव ज्योती आनी तुमी हांव कुकिंगाचें स्पेशलिस्ट कोणाक कशी जाय तशें करता मँगलोरांत हांव हांगा येवन एक 2-3 वर्स तूं येता सर मागीर दुवेल खातीर एंटरटेनमेंटा खातीर हांव हांगा येता नेक्स्ट टायम कोड्याला आयलें तेन्ना तुमगेलें जेवण म्हाका तशें जाल्यार ओके आतां एक स्मॉल कॉम्पिटिशन म्हूण सांगना बट जस्ट फॉर फन इजिएस्ट थिंग जाय तुवें सो 20 सेकंड्सां तूं आमचे गेलेले सरनेम्स कितली गोत आसा म्हणून सांगता हू विल गो फर्स्ट ओके तुमगेलो टायम आतां स्टार्ट जाता पै प्रभू शेणवी नायक कामत शेणोय कडेर एक शेट्या बी आसा शानभाग नायक जाले राव देसाई प्रभू ओके ओके इकरे सांगला बिग राउंड ऑफ अप्लॉज ते व्हिडिओ पळयता आशिल्ले ते दोकुनूच क्लॅप मारता तुमगे नांव सॉरी हांव विसरली पूनम सो म्हगेलें नांव सुमार जाणां नांव आयकून एक्चुअली फूल जावन गेलां आय ट्राय टू रिमेंबर पूनम नायस सो आतां ह्या रेकॉर्ड कोणें बीट करता वा सह्याद्री कॉलेज तांगेलेच पिक्चर सो पळोवया कशें आसता म्हणून 20 सेकंड्स योर टायम स्टार्ट्स विथ कॅमेरामॅन संतोष अण्णा शणै शानभोग कामत किणी पै नायक भक्त भंडारी भंडारकार मागीर कसला घेस तू 8 जाल्या वय हेगडे टाइम जाला 8 एनी हाव गुड एफर्ट सो म्हगेलें नांव निकिता किणी ओके रायट सो आनी कोणे पूनम रेकॉर्ड बीट करता की मागीर मस्त जनाक तुमी रांदता पळय दिता दिसता न्हय मस्त जन पै माम कीण माई पुरो करता आसतात तुमकां तुमी बट ओ हांवें किणीची नायस मिटींग यू ओके सो किणी तुमगे टायम आतां स्टार्ट जाता सर हांगा कोण काउंट करता हां ओके दोग जणे करायचे किणी कामत शेणे पंडित आचार्य भट शानभोग आणि शेणई कामत आणि शानभोग मस्चन म्हणा याचे कॉमन जन आमचे गेले कळवा तेशावन ओके गुड एफर्ट आत कोण तुम्ही बा पाई कामत हेगडे शानबाग शणे भक्ता राव जोशी भंडारकर भंडारी राव आचार्य किणी 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 शणे 13 oh big round of
39 तू ताई जातवा 11 जाल्यार 11 ओके कोण हे रेकॉर्ड बीट करतात तो ओके पै किणी कामत शानभोग एक सेकंड ओके पै कामत किणी शानभोग भंडारकर शेणी नायक प्रभू मागीर भक्ता हेगडे राव आचार्य आणि बार सांगला बिग राउंड ऑफ अप्लॉज नाव 12 करेक्ट जॉन काउंट केला नाव तू ट्राय कर पुरा जरा जला हाऊ कसं करेक्ट व्हेरी गुड आय लव दॅट पै कामत रेडी 3 2 1 स्टार्ट पै कामत शानभोग किनी भक्ता शणै का भंडारकर भंडारी राव देसाई आचार्य नायक आणि एक सांगलं तू विनर पंडित सो शेअर करून घेता तुम्ही गुड इज बट एनी हाव आमगेल फर्स्ट वॉलंटियर पूनम गुड राउंड ऑफ एफर्ट्स बिग राउंड ऑफ एफर्ट्स तुम पुरा जनके इनफॅक्ट गम्मत जल म्हाका तुमगेले उलोवन घेनो आज फर्स्ट कॉम्पिटिशन हांव चलयता अशें आनी मस्त जन अक्रॉस द कंट्री तुमकां पळयता आसतची अँड ऑल्सो क्लॅप्स घालता आसतची अँड ऑल्सो तुमगेले कमेंट्स आसो म्हूण हांव निमगून घेता अँड हे गुडीज तुमकां मेळटा आसत यो माय ओके तुमगेलें नांव कसं म्हणलें सॉरी वैष्णवी पाय कंग्रॅच्युलेशन्स ज्योती माय तुमगेले रंदप लायक जावन जो अँड थँक्यू इतली टायम दिले का येस यू कॅन जॉइन द क्यू थँक्यू नायस मीटिंग यू ऑल GPL उत्सव फूड कोर्ट आसाची पुरा जन क्यू आर आपल्याची आमी टायम वेस्ट करनाची तशी माय समेत उदक पिवन घेवन कसं उलो का सांग म्हाका शुगर केन ज्यूस हेल्दी ड्रिंक आणि पुरा ॲक्च्युली टी मस्त लायक असं इनफॅक्ट काल रात्री पुराची क्रिकेट मॅच जावन घेवन आयले मिगेल बामूण खेळटा आशिल्लो अँड व्हेरी व्हेरी टेस्टी मसाला टी वी हॅड सो मस्त खुशी जाता एनी हाव हांग ऑलमोस्ट होर्डीक जावन मस्त वस जल्लल आसाची आय बिलीव और सुमार वस आमची गेली उलोवन घेवन अभ्यास आसा सो तुमगेलें नांव हांव शोभा भट हांव मुंबय देखून आयले वीणा आचार्य येय्याडी कोंचाडीले आमी मुलकी दोकुलो वडलंके फायटर्स सपोर्ट करू आमी प्रति वर्स येता आसाची त्या वर्स आमी फायनला पावल्या म्हणून आमकां मस्त खूश जाता आसा खंडीत तांणी विन जावन आमगेल्या मुलकी नरसिंह देवाल खंडीत आशिर्वाद आसा आनी तुमगेले फूड कोर्ट सांगता जाल्यार ह्या फाटी आमी मस्त लायन राबल अशी आरामेर आमकां पुरा फूड मेळ्ळें लास्ट फर्स्ट पाटी येतना आमी म्हळ्यार लायन ते राबून मागीर एंड जेवचें तशें न्ही कसं न्ही ना सो पुरा आमकां नमने खावच्या मेळ्ळें पिवच्या मेळ्ळें आनी गेम्स एन्जॉय केले सो वॉटर रायड एन्जॉय केले पुरा एन्जॉय केले अशी जाता रब्बो म्हणून आमी देवाला मागता आमी तशीची मुलकी दाखवून आयलेची बारीक खुशी जाल्ल्या पंताच्या फूड कोर्ट आनी मस्त जेन्ना तशें आमगे टीम फायनल आयला ते पळोवन वचचे बारीक खुशी जालें थँक्यू मुलगी नरसिंहल आशीर्वाद जावकाची अँड पुरा टीम सगळे बेस्ट विशेस हांव सांगता अँड खुशी जाता तुमी पुरा येवन घेवन सपोर्ट करू आयली अनफॉर्च्युनेटली तांणी लीग मॅच रायट सो तशीच प्रति टिमाक सपोर्ट करून घेवन आनी कसन जाता सर उत्सवान तूं आमी वय सेलिब्रेट करूया म्हणून येता सर तुम पळोवन खुशी जाता सर अँड ऑल्सो एक सणाची कॉम्पिटिशन नाही हांव कॉम्पिटिशन दवरना बट जनरली आमची केलेले वर्ड्स म्हणून घेवन उलयता आसतना मस्त मोगारी सांगचीत आसले आमची केलेले वर्ड्स बामणाकी चरडाकी पुरा आमी सांगता नवा तुम कितली गत आसा तितले तुमी सांगेत कोणाक बामणाकी तुमी सांगा बामणा कैशेश पुरा सांगेत चरडाक आयकूच तांक सोड आयकत हांवें तुमी चिके कडेन येता हांवें ते मोगार वा आयकत हांवें तुमी तेच मोगो ओके आणि इथे चिकेची रांदे काय घेऊन येताची आपल्या अनेक वे हाजी बँक कादून एक 2000 चिके चड घेऊन येता वे तुम्ही ओके घेवन येनी जाल्यार घेऊन येनी जाल्यार आय नेवर थॉट ऑफ दॅट सांगील तशें केल्ला काम तांणी सांगेल काम तुमी केला ऑफकोर्स तांगेल काम जावक जाल्यार तुमी कसं म्हणून सांगता
तुका म्हूण ना कोरून दाखोवचें हाजे वेर हांव कस्सने उलोवचें जायना नायस. सो म्हगेल चेडूं आपोत जाल्यार अण्णा देवा गोंडे येतवे करतवे मागीर येना जाल्यार येतकी कशी केपे म्हणून पळयता तें केपे म्हणून उग्गे पडटा तांकां तितली म्हणटा कान पुरो अलर्ट जाता कसं ना म्हणून उग्गी येताची तितलेच त्यावेळी टीम सपोर्ट करता सच खेळत की ना तू वय चेडूं आपोत जाल्यार म्हाका दुवे खाव आमणू देवा गोंडी उठयतवे वेळ जाल्लो आनी के उठयना उठयतवे म्हूण इतली मोगार सांगतवे तुमी मिगेल अम्मान म्हाका तशें सांग उठयत की ना तू न्ही त्या म्हणल्यार आमी एक टायम लिमीट दवरला ताज्या पशी चड जालें म्हण जाल्यार ते टोन चेंज जाता 6:37 तय उठयतवे 37 सीन ना त्या म्हळ्यार ती उठोवचे कॉलेजांनी वतन मात्र 7 ना म्हण जाल्यार 9 गंटा एलराम दोन उठयता ती म्हणटा अम्माल 8 म्हळ्यार अम्माल 9 म्हळ्यार 8 म्हळ्यार 9 सो केन्नाय तशें दाखयता आसता तशें आनी चटती सांगताची अम्मा न्ही तूं मस्त झगडी करून घेताची तितले मोग आस म्हणून ते आपल्या जतकी हांगा वय ते खंडीत आमी कितले कोपोची अम्मा आनी दुवेल वट्टू अशी ते ओडनाट विंगडाची ते केन्नाय ओडीक जातर एक मुष्टी चडच मोग अशा पुरा म्हळ्यार त्या स्टेजार पावने हांव आतां ती 18 जावं का मात्र जात मात्र तशी आरामेर पावल्यार चल्ले थँक्यू तुमी सांगायचे आता तशी तीन सांगल्या म्हणजे सेम तशें सांगू ना तुमगेले कितें म्हण आमी तशी आपोवच्या म्हणू गुंडू मागीर तुगेलें नांव काणू तशी आपोवच्या मागीर हय बामण बायल तशी त्या तिगेलें नांव काडून आपोवचें अक्षता म्हणून अक्षता म्हण कशें अक्षता म्हणटा की अक्षता टोनस म्हणून सांगू जायना ते जाल्ल्या टायमार कशें आसता तशें म्हळ्यार उल्लोच्या टायमार खंयची टोन येता म्हण गेलो पण सांगू जायना अक्षत सोड आनी कसं ना विंगडा उण होर्डिके बिगिनिंगर तुमी कसं नाही मोगार आपोवचे तशें काय बिगिनींग तितलेची तेंची विंगड खंयचें नांव ना जॉयंट फॅमिली आशिल्ली तितली प्रायवेसी पुरो ना आमकां आनी आमी बटमा भात्यांची इथे म्हणून आपोवका आनी नांव ओके तुमी कसं ना सो तांतूच वॉयस मॉड्युलेशन तितले शिवाय आनी आमी तांतो रेस्पेक्ट दिवन उलोवच्या आनी तरकारी हाडता वे हेच पुरा एक्सप्रेस करची मोग एक्सप्रेस करची वे नायस सो तुमकां कसं नाही सांगता म्हण जाल्यार बायलेक येदोळ सांगनी ना ती विशय पॉझिटिव्ह थिंग कसं नाही कसं ना तशें पॉझिटिव्ह ना असं एक विषय तक्षण मना येवचे तिगेलें आरोग्य विशय बारीक चांग करून दवरी म्हणून विंगड खंयचें ना म्हळ्यार जाता व्हडली हुशार ना ते एक हुशार जावं का देवान चांग तर आरोग्य दिवं का मागीर तिगेलें कामान तुवें तिका मनाक शांती समाधान दिलें जाल्यार विंगड खंयची प्रॉब्लेम ना मी तांच विश करता वय तांणी उलयतना कळटा पक्का बटमामूची आमी म्हणून जाल्यार तांणी मस्त मना दाखोवन सांगला सो ते मस्त इम्पॉर्टंट जाता तुमी कसं नाही सांगता काय ना तांणी त्याची तुमी म्हणल्या वरी कसं न्ही मोगार की सांगता म्हणशील तांगेलें मना आसा पुरो बट एक्सप्रेस करचें तांकां जायनी म्हणून तें एक म्हाका दिसता बट ओडना तांगेले मनांत तें आसना तेंची म्हाका खूश तुमगेलो मेळ न्हू उलोवसून मस्त खुशी जालें थँक्यू सो मच प्रति वर्स आमी अशी GPL उत्सवा मेळ्ळ्या थँक्यू हांव उलोवचें स्टार्ट केल्यार आनी कोणेय राबयनाच काय सो म्हाकाय थँक्स जावंक जालें GPL उत्सवा आसाची फूड कोर्टा आसाची एक्चुली घर कडेन हांव आमगेले कजिनल घर कडेन आसतना आज सकाळ उलयता आशिल्लीची पुरो जनरली योगा क्लास आनी पुरो वता आसतना उपासना विशय येयला हांव निमगेल एक्चुली हांवें निमगेली उपासना कसं नाही डान्स क्लास हांग पुरा एज ग्रुपाची येताची 7 तकून 70 सांगला 78 इयर्स बर्थडे जावन 79 वय आसताले सो आमगेलो टू पी प्रतीक्षा प्रभू आसाची एंड ऑल्सो मस्त जना हांव सू आनी दू आयलेच काही आतां टायमार सांगता आसता केद्दान पळयल्यार फोनार आसताचे आतां चेडू कसं नाही एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज ना कसं नाही आसता म्हणून सांगता आसताची एंड मे बी हांगा कोणेय आयल्यार समेत ते मदर डॉटर अशें पुरो हावस आनी दू ओटू टायम स्पेंड करचें अशें पुरो कन्स्ट्रक्टिवली टायम आमी स्पेंड करता आसची आनी कसं जोकता दिवची खुशी विंगड नवा सो उपासना म्हाका हांव हांगा येवन घेवन मस्त आयकता आसा केदान स्टार्ट जालें हाजे विशय सांगचे हांव आमगेली उपासना केदें स्टार्ट जाली पळय सांगचे पयस फुडें हांव हांगा आज राबल्या युथ ऑफ जेस भितर एक अरेंज केलें GPL उत्सव 2024 हाका सो व्हेरी हॅप्पी मस्त खुशी जाता कसं ना म्हळ्यार तेर येता आमगेले प्रति वर्साक एक तेर फर्स्ट येवचे तेर जाल्ली जाता नेक्स्ट तेर जाल्ली नवें म्हणून एक एंड म्हणटना ना GPL उत्सव तेव्हा एक आमकां तेरूची ओके ते जात तर ಸ್ವಲ್ಪ बेजार जाता मागीर आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ ब्रेक मेळटा आनी येस
आनी एक स्ट्रीट फूड येस ताज्या पशी चड GPL एक उत्सव करचे म्हळ्यार एक सुलभ काम न्ही हाजी मागशी मस्त जनाल हात आसा तंतू येता संतोष मामे कॅमार घेवन राबला तो कितले तंतू पळय एफर्ट घालता आसा तुमी उल्लोचे जाय तर प्रत्येक सन्न सन्न एक मस्त एक एफर्ट आसा सो फस्ट कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा फुल बिग हिट हिट सो एक एव्री इयर सो पूरा जन येवन हांगा इतले एन्जॉय करता की सो ह्या वर्स मात्र हांव ಸ್ವಲ್ಪ बिजी आशिल्ली जाल्यार हांव कसले असो आज येवू का टायम काणू आज आयल्या तशीच आनी एक संतोश विशय सांगू इश्ट पावता आमगे उपासना स्टार्ट जावन 10 वर्स जाले त्या 10 वर्सांतू GSB समाजात आनी आमकां एक्सेप्ट कोर न्हू आमकां GPLांतू फस्ट परफॉर्मन्स करूंक एक अवकाश दिल्लेलो आसा सो ताजे खातीर मिगेल सगळे स्टुडंट्स आतांनी GPLला तांकां एक क्लॅप दिवका इथे म्हणाली GSB समाजांतू एक उपासना आस आमची गेल्या त्यांनी एक ग्रुप कोण खंयची एज ग्रुपात आनी मुखार येवन कोर येता म्हूण एक दाखोवन दिलेलो प्लॅटफॉर्म एची GPL उत्सव प्लॅटफॉर्म सो ते आमी केन्नाकय विसरूं ना विसरू नाची काही अँड हा एक झील तुमगेल्या उतरांत आयकताना इतली जना ओटू पळयता आसतना आनी तुमगे स्टुडंट्स म्हूण आयकता मस्त खुशी जाता अँड अशीच आमी आमची गेलेले पुरो मेळ्ळेले तेदना कन्स्ट्रक्टिवली कसं नाही अशें पुरो आमी मुखार घेवन वचचे एक नमून करूं शकता अँड यूथ ऑफ GSB ते करता आसा थँक्यू सो मच अँड पुरा जना लायकून सिक्काची टीचर मस्त बिश्टोसून घेवन वकाची तुमगेले होस्टिंग बारी लायक जाता हांव तुमकां पळयता आसता Thank you so much. Nice meeting you all. Yes, thank you. Thank you. GPL Utsav, Youth of GSB म्हणताना young and vibrant guys. So hello, पुराचना काही. Hello. ऐका ना वक्का कसं. Hello. Hi. हे टीम हांग ग्रुप राबून घेवन आशिल्ले एकक पेटयत आशिल्ली तितली कश पावनुकाची हांव आतां येवन उलयता म्हणून सांगलें सो तुमगेलें नांव कसं अतुल प्रभू खंयची टीम रिप्रेझेंट RCB आयकॉन RCB या आयकॉन गौतम पै अमय अपेक्षा ही म्हाका गोर येवन घेवन सांगली म्हाका कसं म्हणू मस्त म्हाका उलोस नुका म्हणून घेवन कार्तिक प्रीतम ऐश्वर्या अनन्या सुप्रिया सो तुम्ही पुरा जनाई खंयची टीम म्हणले RCB सपोर्ट करता आसाची सो RCB कशें चलता आसा गेम्स आमगे फायनल पावले सो कसं की सांगता आशिल्ली तुमी कशी लास्ट फुडले वर्सा आमी फायनला पावून मलपे ओटो आमी रनर अप घेतला कप्पा ह्या वेळा पास फायनला पावल्यांची ह्या वेळा आमी कपे मारता म्हणून शुअर आसा व्हेरी नायस मलपे युनायटेड ताका हांव काल ते सपोर्ट करता आशिल्ली बामूण खेळटा आशिल्ली म्हूण गेलो बट एनी हाव गुड एफर्ट गायज सो खुशी जाता सो तुमी पुरा जनाय फुडें गुर्त आशिल्ली की ना हांगा येवन मेळ्ळेल की सो तुमी पुरा जनाय वाजयता आसा वर्क जॉब फर्स्ट PUC काही पुत्तूर विवेकानंद कॉलेज जॉब फर्स्ट BCom फर्स्ट इयर MBA फर्स्ट पी तेरू एक्सटेंड जाला म्हणजे ह्यांच बेस्ट एक्झाम्पल आमकां एक सना कॉम्पिटिशन करूया मस्त सिंपल घरकट पुराचे आमची गेली उलयता नवा हां ओके सो आतां आमकां 20 सेकंड्स आसता 20 सेकंड्सांत तूं आमची गेल्या खाणा नांव सांगता पोटा बूक केला म्हणून मागत आसा पानपोळ खायनार आहे तू हे कसन ही सांगतास म्हाका खाणा विशय गोत्ता मिगेल अमरंद अप करतली म्हणून घेन पुरा सांगचे ना फर्स्ट तुका हांव निमगीता 20 सेकंड्सांत म्हाका गोत्ता तू आमचे कडेन ट्राय कर तू पण तू ओवरऑल विन जावकाचीच म्हूण काय ना तू ट्राय कर एफर्ट घाल पानपोला शेवे इडली आणि बटाटा वडा आणि रुलाम मसाला दोसे हां जेवण मसाला दोसे आणि सुपर 20 सेकंड्स जावे तू एक्सपेक्ट केलेलं की इतले रूल लावानी पुरा सांगली तुवें ना व्हेरी नाईस गुड एफर्ट आणि कोणे काउंट कर येतो हांगा हू गोज नेक्स्ट विल गो नेक्स्ट कोण ओके 20 सेकंड्स कोण करता हायलाइट मस्त झगडी कशी कोणे फाईट करता असतो तुम्ही वॉच ना कोणी बोटलो फ्रेंडली मग कोणी फाईट करणार तू आणि तू काउंट करी ओके युअर टाइम स्टार्ट्स नाव आमचे गेल्याल खाण जेवणा नाव इडली खोट्टो पुनपोळी मागीर दाळीतोय पाळी भाजी मागीर सुंगटां फ्राय आनी फ्राय आमचे गेल्यान सांग
फ्राय सुंगटा पोडी पोडी ओके पोडी बटाटा पोडी मागीर काराते मागीर मोमोस कराते मागीर ओके डन 7. Big round of applause. Next. Okay, who will go next? Pratiksha. अपेक्षा Okay, Apeksha. Your thoughts? पानपोळो नुच्ची मुष्टे पोळो कोट्टो इडली मसाला डोसा मसाला डोसा सद्या काउंट करची पाळ जो मुष्टे पानपोळो म्हणला आपण कसं कसं काउंट कोण दिता असता परव्या वेळार जेवणो anyhow good round of efforts but actually to initially start केलकुळ्ळे like a good student good daughter म्हणून दिसले the pace was good कोण next प्रीतम आंबे उपकरी तुम्हाला टाइम आज स्टार्ट आंबे उपकरी काल खेळेल वय पत्रडो कोट्टो पनपोळो गुಳ್ಳೆ बजो मागीर बिब्बे उपकरी वल्वल दळितोय कोळंबो कितले वेळेस कितले प्रास अंदाज काल दुद्दे उपकरी ओके सो पॉप कितली चलले धा व्हेरी नाईस प्रीतम सो तू फुटी वा ओके हू विल गो नेक्स्ट कसं लाईक ओके नाव सांगा ऐश्वर्या फर्स्ट बी कॉम पत्रडो बिब्बे उपकरी टाइम स्टार्ट्स नाउ ओके पत्रडो बिब्बे उपकरी गशी सॉंग पगला पोडी मागीर नुच्ची सॉंग जाला गशी दाळितोय पोळो मागीर आणि दोन सांगला प्रीतम गजबजो मागीर काय गुड एफर्ट आणि कोणे ट्राय करता वा आणि कोणे तू म्हाका गोतच तू सांगतात सांग म्हाका ओके तुमगेले टाइम एफर्ट घालता अनन्या ओके अनन्या नावा म्हणकीची आता अनन्य जॉन थिंक कोण घेऊन सांगता तुवें नावा अर्थ करता द मिनींग डिफरंट ओके एंड ऑल्सो लायक अबुंडंट रायट आतां तुगे टायम स्टार्ट जाता 20 सेकंड्स तो आमची गेलेलं खाण जेवण येस अनन्या ओके पनपोळो उंडी उड्डा पोळो मैदा पोळो गजबोजो इडली कोट्टो मागीर चणे गशी बिब्बे उपकरी हिंगा उद्दा मागीर मग्गे रंदई आणि एक सांगून सोडी आणि कुका उपकरी बटाट पिया उपकरी म्हाका जायना म्हणून आशिल्ली अनन्या पण एका कोण एफर्ट घालता आमकां कळटा सो नायस कॉंग्रॅच्युलेशन्स कोण विनर आता तुम्ही एक ट्राय कोण सोडता वा तुम्ही सांगिले ना आयकन प्लेयर ओके हांव खंयच येता म्हाका सांग ओके आयकन प्लेयर आमगेलो RCBचो RCB म्हूण नांव सांगतनाच एक नमून खुशी जाता सो कितले वर्स GPLान तूं 4 years जाले 4 years ओके सो आमगे लायकन प्लेयर 20 सेकंड्स स्टार्ट जाता सर खाण जेवण आमची गेले इडली वडा डोसा 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 हां डोसा हां पोळो चपाती पोळो चपाती हां इडली पोळो उपीट आमची गेले सांग आमचे गेले नाही होते दाळितोय कोळंबो मुगामळे रंदे एनिवेज गुड एफर्ट पण खेळच्या वेळेर मस्त फोकस आशिल्लें आतां खाण कसं करतास म्हणून तूं नेक्स्ट टायम आलोचन करता गुड एफर्ट थँक्यू सो आमगेल विनर जाता अनन्या प्रीतम आणि अनन्या
गुड कॉम्पिटिशन सो एनी हाव गुड एफर्ट म्हाका खुशी जालें दोग जाणांक पळय दिवया बेजार कसं लेका प्रीतम आनी आनंद दोग जाणांक पळय दिता सची गुडी बॅग कॉंग्रॅच्युलेशन्स पळय सो पूट द एफर्ट्स सो मेळटा कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू ऑल द बेस्ट गायज तू ट्राय केलेलं ना नवा तू ट्राय कर न्ही नवा GPL उत्सवान तू नेटवर्किंग म्हण सांगला रिचू की नाही मस्त जन मेळटा आसताची पुरा एज ग्रुपाचे मेळटा आसताची खुशी जाता तशी मुगेलो वाटतो एक सिनियर पर्सन आमगेले महिला वृंदाचे माजी अध्यक्ष जावन आशिल्ली मारोळी सविता कामत सो तुमगेलें नांव हांव मस्त आयकलें आनी त्या काळार तुमी एक्चुली इतली सिनियर सिटीजन जावन घेवन आसतना आतां चेडूपणी लायक देल कामां येद्रा येवन घेवन रेस्पॉन्सिबिलिटीज घेवचे करताची बट त्या टायमार कोणें मस्त आसना आशिल्लीची सो तुमी अध्यक्ष जावन घेवन पुरा कार्यक्रम ऑर्गनायज करता आकडे आतां पळयता तुमकां कशें दिसता वय आत्ता पळयता म्हाका दिसता आतां चेडू म्हाका लिडरशिपाचे तांकां भारी उणें म्हळ्यार तांकां एट्रॅक्शन विंगड आसत आमकां त्या कलर कसले आशिल्ले म्हळ्यार अचल कसलें एट्रॅक्शन ना आशिल्लें मागीर मोबायल विंगड कसले येवचें ना आशिल्लें त्या निमित्त आमगे संस्था म्हणून कोर न्हू आमी कसले पळय सेव कोर येता म्हणून करचें आशिल्लें घरांत कोण भायर वचचें जाता आमकां आमगेले एज ग्रुपाक कशें म्हळ्यार तेन्ना लायन्स रोटरी व्हडली संस्था तसल वचका जाल्यार दादले मनशांना येवका आमगेले दादले मनशां बरे व्यापारी तांणी तसल संस्थेनी वचचें ना तेन्ना तांणी म्हळ्यार तुमी वचून आमी महिला वृंदाचे करून आमी सोशल वर्क आमी एक सामुहीक छुडी पुजा लक्ष्मी पुजा अशी सामुहीक जावन आनी ಸ್ವಲ್ಪ आश्रमा वच्चे ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले कसलकी बरें येदिदे चेतना स्कूला ಸ್ವಲ್ಪ वचून दिपाळी आचरण करून आमी अशी जावन एक आमगेले संघ म्हणून करून जनान वचून मेळचे आतां आमकां एक GPL उत्सव म्हळ्यार हे सादारण फुडें पुराय जायना आशिल्लें आतां आमकां पळय हे एजाचें काल हांवें मिस्टर एंड मिसेस हें सिनियर सिटीजन आतां हांव पार्टिसिपेशन करून तांतूय म्हाका सुरवे प्रायज मेळ्ळें कॉंग्रॅच्युलेशन हांव तें सांगचें न्ही इतली व्हड वेदीक मेळटा न्ही तुमकां इता तुमी येनाची मिगेली खंयच सांगचें हांव कित्याक म्हळ्यार वेदीक तुमी दिताची इता सकड जन येनाची इत्याक म्हळ्यार एक आमगेलें हेजिटेशन म्हळ्यार भय भय कोणें कसलें म्हणटावे म्हण त्या निमित्त हांव एक सांगचें पळय असल विशय भिवचे नाका आमगेलें आत्मसाक्षी जावन आमकां खुशी मावचें आमकां लेसर पडलें म्हळ्यार कराची कांय बेजार ना तांतू भितर वायट काम नाही हें कसलें आनीक आमी चड जाणां वाटू आमी पॉप्युलर जाताची आतां म्हाका हांगा कितले जाणां सगळीत मागीर तुका पळोवन खुशी जाता तूं अशी तशी म्हणटना तुम्ही हे GPL उत्सव करताचे आनी यूथ ऑफ दीस हॅट्स ऑफ म्हणटा इता म्हळ्यार आमकां एक तुमी करून दिलेले न्ही ते वर्ल्ड वायड पुरो जन पळयताची आज म्हाका कितले जाणां म्हणलें काल येवचें जाय न्ही सगळीत मागीर जाल्यार आमी विडियोर पळयले म्हणटना बद्दल खुशी जाता त्या निमित्त म्हाका आनीक प्रोत्साह मेळटा कोरया 4 जाणां खुशी जाता काही गम्मत जाता काही म्हणटना म्हाका अशी एक देवान शक्ती दिल्या रे हांव असेल करूं केन्नाय तयार आसा आरोग्य दिवका देवान शक्ती दिवका खंडीत मुगेल जल्ल्यान तितलें हांव करता आमी तांची प्रार्थना करताची तुमगेल्या उलयताच आमगेले भंय पुरो धांवन वता यू आर एन इन्स्पिरेशन स्फूर्ती थँक्यू सो मच GPL उत्सव चलता आसा सगळे फॅमिली हांगा येता सो मोस्ट ऑफ द टायम्स आनी कसं की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता कमिटमेंट आसता येवचें जायना कोण कोण घरा दाखवून येता की आमी पुराय येताची म्हूण घेवन सांगून घेवन तुगेलें नांव पृथ्वी शणै पृथ्वी शेणै सुमना शेणै आनी हांगेल माम सतीश नाईक सतीश शेणै सो आनी पुरा GPL उत्सव आयल्याची फर्स्ट टायम येता शिवाय हां फर्स्ट टायम नाही ओके कशें दिसता तुका लायक दिसता कसं तुका मस्त इश्ट जाला पोटेटो ट्विस्टर बटाट मस्त इश्ट वे तुका पोटॅटो म्हणणे पोटॅटो ट्विस्टर काही गेल्यार ते चिकवते तांची फेवरेट ओके ब्लूबेरी सोडा ओके चॉकलेट आइस फ्लेवर सो फूड कोर्ट दाखवून भायर गेल्यार तुका आनी कसं इश्ट जालें किड झोन आशिल्ले ते क्रिकेट मॅच चलता सो ते पॅरासेलिंग पडून जायनी ओके जर तितली वगी वचून यायची काळोख जोश भितर तुम बोटींग पुरो आसता सो कसन वचिता अशें प्रतीक्षा 7th स्टँडर्ड नायस मीटिंग यू तुमगेलें नांव सुमना सो कशें दिसता GPLाक प्रति वर्स येता आसा की हे फर्स्ट टायम लायक जाला कितले वर्स तुमी येता अशें म्हळ्यार दोनी पण तेजे तुमी हांव 3 वर्सां येता आसा कंटिन्यू कितले वर्स 3 वर्सां येता आसा कशें दिसता प्रति वर्सा दाखवून खुशी ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ म्हाका तुमी कोणाक गुर्तशिल्ले बॅडमिंटना जो क्रिकेटा जो खेळटा आसा फ्रेंड्स बरोबर खेळता आसा तुमी
खेळता असता आम्ही खेळता नेक्स्ट टाइम तशें एक खंयचे एक ग्रुपा जॉईन जावचे लायक जाता ऑल द वेरी बेस्ट थँक यू मेळून घेवन खुशी जाले ऑल द बेस्ट GPL उत्सव चलता सो आमची गेलेल्याची काही असल्यार चिके जागृत उलो का आमी कसं नाही चुकून अनेकल्या विशय उलयले का न पडता तशें चांग उलयाची आमची गेले न उलयाची म्हणून हांव सांगता सो आतां तितलेच आमी मरोळी सविता कामत मायक उलयसिल्ले तशी सुनीता पै सुनीता पै ओके भारती आर्किड रायट सो तुमी 3 जण आमगेलो टासाची मस्त आमची गेल्या उलोवची जनरेशन म्हळ्यार मस्त घर कडेन आमची गेले उलोवन घेवन होट जालेले आतां एक प्रॉवर्ब सांगता म्हण घेवन जाल्यार कसं नाही आतां दिवे बॉर्डर म्हाज्या बॉर्डर दिवो म्हण घेवन आनी पुरा सांगता नावा तसल प्रॉवर्ब्स लिस्ट करची जाल्यार कितली सांगेल तुमी हंतुळ असेल तितले पाय सोडता हांतूळ असेल तितले पाय सोडता आणि झळक्या गुळ्या करटा चीप झळके गुळे करटा चीप झळक्या कुळ्या करटा चीप म्हणारे एकय माती बुडकुळ्या करटा चीप म्हणारे सेम भारत कॉम्बिनेशन ते म्हण यो मेळामेळी कसं लायकस गो झळक्या कुळ्या करटा चीप झळक्या कुळी म्हणारे माती बुडकुळ्या केदनाय करटा चीप जावका ताका आणि ते रांदय ताका रूच येता तेंची तूं माती कुळ्याक स्टिलाची जेवो विंगड कंचेंची दौल यूज केल्या रे माती बुडकुळ बेच्ची चान्सस ताका ह्या कॉम्बिनेशन ते केदन यूज करची कसवे यो बामण बायला कसल गो करट्या माती बुडकुळे करट्या चीप म्हणारे ती कसल की मेड फॉर ईच अदर म्हणारे इन एवरी सेन्स आता इवन ती कसल की देवाला नी करची तिका म्हणना तशी जे हाकाय अयो नाका गो त्याने कर का म्हणा आम्ही यशस्वी म्हणून म्हणता ताका ते प्रॉवर्ब यूज करता ओके आमच्यो गोतना तिलांक अंगण वारे म्हणून करेक्ट नवे मागीर आनी कसले सभा आनीक माता नांगो कुडले कसं गो कसं आनी कितें म्हणून तेंचे सुणे भोंगता म्हणून आम्ही भोंगची वे जात वे म्हळ्यार अर्थ कोंकल्यार देव लोक वायट जातवे म्हण तें कसं घ्या आदी कळवे सुण्यान वयर पडून भोंगची आमी कॉन्फिडन्स जाल्ले म्हणून आमी गेले आमी कसं कोरका म्हण म्हणच ते करता वचे सांग काम सो आमकां 4 विषय मेळ्ळे माणिक दिलेले म्हणके मज्जराल हत्ता माणिक दिला रे ताका ते माणिक म्हणून गोतस की जळक्या गुडको म्हणून गोतस ताका कोल्याक त्या म्हळ्यार प्रेज नातेल्या हातांत कसले यूज जबाबदारी घेना नो यूज रायट सुमार 5 नमुने शिकले आमकां मेळ्ळे एक्चुअली प्रॉवर्ब्स पळोवया आनी कितली मेळटा म्हण घेनो दोग जण बोबायनाले ಒಟ್ಟು उलोवन खुशी चल ओके ओके दोग जण काही कॉंग्रॅच्युलेशन्स नमस्कार पुरा राईट कसं करतास तुमगेलं नाव कसं नाही तू जॉईन मिगेल नाव यथार्थ अंकिता भट करेक्ट जॉन मायका मात्र ऐकू तशी उलयता असं म्हाका ऐकू का सॉरी काजल 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 लायनी नाव आसा सुजल अक्षय दिलीप अविनाश अश्विनी अश्विनी ऑर्गनायझर वन ऑफ द वॉलंटियर्स ओके कितले वर्स दाखवून तुम्ही परत GPL येता आठ पुरा झाले 8 वर्ष फर्स्ट GPL आता 8th GPL एदूरची ग्राउंडाच्या आत मागशी ग्राउंडा जाता सो कसं मेजर डिफरन्स पळयला हांव नाशिल्लें 8 वर्सां करून हांव 9 4 वर्स दाखवून फर्स्ट इयराक पळय आताक पळय कितली पुरा चेंजेस पळयता ओड मेजर चेंजेस म्हळ्यार फूड कोर्ट म्हणत इतले ओड मटार नाशिल्ले फर्स्ट इयरा जाताना सना एक मटार आशिल्ले बट आत्ता येवच्याक एक बारीक खुशी जाता कितली जण फ्रेंड्साक प्रतिवस्तू आपूण म्हळ्यार 8 वर्स फुडें फर्स्ट एडिशन आयतना म्हाका वर्ल्डीक जॉयन आशिल्लें आतां वर्ल्डीक जाला चड मॅच जाला सो मिगेले 3 जण एडिशन जाला अविनाश म्हणून थर्ड तिन्ही बनतात चेंजेस दिसतात फूड कोर्ट कसं आहे आंबे उपकर काही पातोळ पुरो मेळटास खावचे का ओके आणि फंक्शन जाल्यार कंटिन्यूअस जाता आसता पुरो जाणाक एंटरटेनमेंट जस्ट ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸನ ಕೆಲವು ಜನಾಂಗ फंक्शन डान्स सॉन्ग ಕೆಲವು ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಚಿ ಗ್ರೂಪ್ तू जॉइन आमको पूरा जाऊ का तसे आम्ही काय पुरा ते असत ओके
सेम त्याची मळारी ना तुगेल वर्ड भाई वॉलंटियर बॅच वय असं पण टीम मॅनेज टीम लीडर तो सांग आता सो कसं? फ्री ऑटो पुरो आसना त्या ह्या वर्स नव लास्ट वर्स पुरो त्या नाशिला आय बिलीव सो त्या एक नव ह्या वर्स फ्री बस फ्री ऑटो त्या पुराच काही वचका जलार वय तुमकां मेळटा असं नाईस येवच्या व्हेकल्स पुरा नातल्यारी दे कॅन यूज इट सो टीम मॅनेजर कसं करता चंद स्माईल आस म्हाका तसं मायकन तुम्ही उलोवंक जाता कितली जाणां भिश्टयल्या कितली जण नाही गो सुजला ती सांगिले ऐकता ना कितल्या वेळा सांगली गो तिने नावरी विषय ना हांव नमगा ना हे वय बाय हसून वाचचे सगळो दीस कसं टीम मॅनेज वॉलंटियर जाऊन गे नो जस्ट कसं नाही काही जो का जरा हेल्प अशी मस्त जण ॲक्च्युली सपोर्ट करता असाची वॉट एवर अशी टाइम स्पेंड करताची काही जाऊ का बींग अवेलेबल सुपर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज तुम पुरा जनाक वय राईट सो तुम्ही कितली GPL हां फर्स्ट इयर मस्त जण आमची गेलो उलोचे मेळटा म्हाका कोण तू वय वय म्हाका वय फर्स्ट इयर खंयची गांवाची आमी होनावरची सो ते आमची गेल्यार स्वल्प डायलेक्ट विंगड आसता सो कशें चेंज एक्सेंट चेंजेस बट पुरो नाय नाईस 5 years दाखवून येता कशें दिसता आता एक नवेच गेम ॲड केला बॅडमिंटन सो तू खेळेल वा नाव खेळली बट लायक सो GPL उत्सवान तू इतली वर्स 7 years क्रिकेट आशिल्ले आतां बॅडमिंटन ॲड केला आनी खंयचे स्पोर्ट जो गेम ॲड करता जाल्यार खंयची करता कबड्डी ऑलरेडी असतं कबड्डी एक वर्ष जाल्लें मस्त गंमत जाल्लें तें आतां आमी तशें कबड्डी जाऊ का म्हूण सांगता सची नरेश अण्णा अँड द होल टीम कबड्डी आनी खंयची जाऊ का हॉकी नाकवा चेस नाकवा वॉलीबॉल वॉलीबॉल करेत मस्त जण खेळटाच न्हू हांगा वॉलीबॉल ओके कडे चेस ओके मस्त पुरो आसा 1 by 1 सो प्रॉबब्ली आनीक नेक्स्ट इयर येवन उलयता आसतना हे पुरो ॲड जावचे पुरो एटलिस्ट 5 उलयल्यार एक पूण एफर्ट 2 नांव येवचें पुरो सना कॉम्पिटिशन ओके कॉम्पिटिशन न्हय एक वर्ड हांव सांगता अंत्याक्षरींत कशी द एंडींग लेटर देखून पद सांगता हांव आमचे कितें पद सांगू सांगना जाल्यार तुमी ना हांव सांगना हांव ते रिस्क घेना जाल्यार तुमी एक वर्ड सांगता आमची गेलेले वर्ड सांगता ओके सो आतां पोरा म्हणून सांगल्यार रा देखून येवची वर्ड आमची गेले ओके एंडींग वर्डाच तुमी एक वर्ड सांगा आमची गेलेले वर्ड फर्स्ट काही देखून स्टार्ट करूया ओके हांगा देखून स्टार्ट करता हांव दिता फर्स्ट वर्ड आदेवत गोतस आदेवत म्हळ्यार अधिक प्रसंग म्हणटा पळय एक्स्ट्रा उलोवचें म्हणून तशी आदेवत त देखून येवका तिरस्कार आमची गेलेले वता तिरस्कार म्हाका आमची गेलेले वर्ड जावका ती मस्त तिरस्कार करता म्हणटा ल ताल ल लवंग ओके ग हेल्प करू ना गडियार सरनेम की ना गडियार सांगेल गडे दोन्ही जगता गंज जगता रायू रायू चंद नाव नव्हतं रायू यूथ ऑफ GSB संतोष अण्णान थम्स अप दिला हांव ते लायन दांटूचे जायना बी बिब्बो बा 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 ओडी बाव बड्डी 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 मार्ची बंडी मार्ची बंडी ड नाव जाऊ ना जरा पास म्हणून सांगायची नेक्स्ट कॉम्पिटिशन कंटिन्यू डी डा डा पास ओके तू आउट जाता गेम आदकून डेंकर 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 कसं असं र पास गेम आदकून भायर वता आसा तुम्ही कंची राणी राणी न न राणी न न नवेल जाईन ना ना हा सांग ना 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 हांव हेल्प केल्ले ना विंगड्स वर्ड सांगता न ना खाण संगीत कसं नाही वर्ड सांगे कसं नाही आमची नारायण कटार रुकू रूप
कंचे का कन्नडी कन्नडी ओके नेक्स्ट हंगा कन्नडी ड क्विकली 5 सेकंड डोलू तू जाऊ का म्हण चुकून चमकलेल मागवत असा ल लंग ग ग ओके ग दाखवून गांठ 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 ड टू वी ट बतना पास हां ड हां ड ड्रम हां टोमॅटो ना आमची गेल जाऊ टोटो ओके फाईन क्लोजर गुड एफर्ट टोटो ओके ट ट्रक ट्रक आमची गेलेलं 1 2 3 4 तिंगडावर हापास र रज जव च चपाती ज ज ज जगांठ देवस्थाనం వచ్చిన ఇల్వే సకాని कंचे ट ಡೈಲಿ ವತಸ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ದೈಜಿ ಪೂಜೆ ಹಸಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಸನ್ ತುಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ನರಹರಿ ಗೋಕುಲಾಚಾರ್ಯ कंचे ड ಟ ತ ಜತ त तवशे गुड एफर्ट मॅन ओके तवशे श शब्द तू हकडयो शब्द 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 तू हकडत हा दाळीतोय दलित य य तुम्ही दिसता य कसं य पास पास केला य य या यात्रे यात ओके तीर्थयात्रे चमकलेले ओके ಒಬ್ಬ ತಿನ್ನಿ ಜನವರ್ಲಲ್ವಾ ಆತ कसं ना ताईकेल यात्रे ताईक रोवा र त्याच्या मला येतं रामू रामू मवा मोगाची मोगाची अरे मोगाची ही तुगे मोगाची कंचे च च चमचे चपाती चपाती माणी माणी च नाही शिल दुसरं शिल च शिल च च चपाती चाय चपाती पिंगड आमची केलेला आणि के ऑथेंटिक वर्ड च घरकड आम करता असता चा 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 आपस च चिवा चणांगशी कंचे चणे कशी श श शंको ना ना श ओके पिंगड कशी वर्ड हां शंक जल नव श चला वर्ड तव शब्द श नव सरनेम काय सांगितलं शने ओके शने न पास ओके आमगे फायनल कंटेस्टंट्स न की न न न न कंची मेळारी अण्णा नाही यू नाही यू तू क्यूट क्यूट वर्ड्स सांगतो वा य य यू नाव कंचे जाते युगादी त्या परब जेला आमची कंचे वर्ड आमची गेल उलोचे कंचे वर्ड यो म म म मड्डारुकू मड्डेरुकू क क कडलो ल लवंग लवंग सांगला चांगला ल लाई 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 आणि की कृष्णाष्टम दूर असं कंचे ऊ या सरनेम कसने आमची गेल वर्ड या य ती पण आराम चुकून गेलो आता आलोचन करतास या चिके बुकाले तुम्ही समजलं या ना या 10 सेकंड मला तुला
सलमान ಅಂತ एक वर्डस नवा ओके चिक्की कुमार यबा कंची यबा यबा बा सांगली तांडे बवा भगवद्गीता भगवद्गीता ओके भगवद्गीता ताई केळं ना जायनी ना ताई तर ताई झालं ताई कर चला ता ना हेल्प करू ना हो मस्त आलोचन करतास करो तर तळसन पोट्टा बुक केला नवा पोट्टा ना नांक बस गाव आहे कानू न બધા ઇન્ટરેસ્ટિંગ હશે ના ना नलकोटा बस गाव मस्त हेल्प करू ना का कन्नडी झालं ट ना कते कत 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 ट ट ट कसं टब टब इंग्लिश मग मिगेल मला एक असं ट ना सगळे हेल्प करत ना हा मिगेल मला एक असं तेंडलं तेंडलं ओके ल ल ओके 5 सेकंड्स सरी लैता लाईता लाईता ता अपस्ता तावरे ಕನ್ನಡದ ತಟ್ಟೆ 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 ತಟ್ಟಿದ ತಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ತಟ್ಟಿची पुट ट ट तेंडली जलावा तायकिला आंबोडो तायकिला आंबोडो अंबोडो दो ड देंक 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 द द ओके देंकु कोर्जू जाव जाड आपास ड ಎಂಡ್ ಜತ್ತಾನ ड ड ड द द दाळी टावेल दाळी तोय म्हणाला आता दाळी ओके दाळी ली इंगाळो ಹಿಂಗಳು ली लाडी लाडी ड 5 4 धर्मू 3 कंच म मंचो च चिकपूट कंच वर्ड ड कसं कॉम्पिटिटर म्हणा आमगे टीम मॅनेजर करेक्ट कष्टाची दिता तो करेक्ट जाऊन मत यूज करता असं ट नव 5 4 तोरू वापस र रंगोली ओके लिंबियो य यम राजू यम रायू यम रायतू रामू एम राजू जा जाड झालं आणि जांब जाम जात जांब ब बालकृष्ण बघूर पुरा नाव येतं बालकृष्ण ओके नेक्स्ट टाइम दाखव ते चेंज कर का न ना नवीला जाय ना नाही आमची ना ना नव नायक कामत हा त टाक क कड जायना कंचत ड सुन डिफिकल्ट दिसतोस तू डोल डोल ना डोल डोल झालं दाळी दाळी ड्रम दाट 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 अविनाश दाट दाट ट ट ट ट टकलू ओके लो कंच लू ल ल
लिंग लिंग ग गलीज गलीज जंगोली जंगोली ल ल ल दुखून कसं असं लावच्या त्यांचे चा चावडी 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 ड ड ड ड डब्बो ब बेबो नका नका ब भगवंतू त्यांचे द ट तಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳವರು ತೊರಿಗಶಿ श शंकू शंखपुष्प शंखपुष्प ज्यूस पितोय तू ಕಂಚ ಪ ಪದ್ಯ आमचे पद्य पद्य सांग द म्हणच्या द ओके द दूध द्या ದೇ ದೇ ದಮ್ಮ ದಮ್ಮ हा मलगडो दो ದ ದೋಳು दोळो ल ल लावणी म्हणत की डान्स लावणी ल ल ल लाई जल्ला लिंबियो लिंबियो लवची जल्ला लाईता लाईनी लाडी 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 लंगा लाडी नाही लंग म्हणालता वळ्यात लाडी ದ ದ ದೌಂಚ ओ च चुरकू ಕ ಕೌಚ ಕೌಚ जल्ला एक वळा ಕಾಣ काण न जल्ला काही काण जल्ला काही न नंच ನಂಚ ಚಂದ चंद दोळो दय्यू जायना दय दय ಯಾ पूर्रे सॉल्व रे ओके ना दोग जणांनी मस्त लायक एफर्ट घाला बिग राउंड ऑफ अप्लॉज इतले आमची केले वर्ड आयले तिंकड और पुरा आयले आयकून मस्त खुशी जाले दोग जणांक आमी गिफ्ट आमकां दिता सची थँक्यू कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू कोत आशिल्ली की इतली वर्ड सोडगा सर ना रामू हो आलोचन कोण आणि घरकड आनम कसं सकताची आजनम कसं सकताची म्हणून आलोचन करता आशिल्लो वर्ड्स कंच कशी आलोचन करता जशा लागिता निरोपून असेल ಕೆಲವಾಡ ಆಜಿ ಸಂಗೀತ Anyhow, good effort. Congratulations. Thank you, Aditya. Congratulations. Together now. अश्विनी Abhishek. Avinash. अश्विनी आणि अविनाश दोग जण मस्त लायकोन खेळल्याची खुशी जाले थँक्यू 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 उत्सव चलता स कोडियालान तू मस्त जन घरान तू बसून पळयता आसाची भायर भायर देशात दोकून पळयता आसाची विंगविंगड सिटी खंयची एक हळ्ळी दोकून आमगेले यूट्यूब जावं फेसबुकार जावं तुमी पळयता आसाची अँड तशीच ही मुंबई दोकून हांव लायव्ह जावन यूथ ऑफ GSB पळोवपाक मस्त टायम दोकून हांव ट्राय करता आशिल्ली आज योग आयला म्हूण सांगतास मागीर तुमगेलें नांव श्वेता प्रभू ओके सो खंयचे क्रिकेट टीम जो आसकी नाकाशी तुम्ही हंग येवचे कसन कारण कसं नाही कसन कारण कोणे गुर्ताचे म्हाका पळोवंक कतीर येयले हांव ओके तुमकां खानदानी कोणे गुर्ताचे आसा गुर्ताक म्हण मागीर भावत अजकारांत थंयच्यान म्हाका हांगा येवपाचें आशिल्लें इतली वर्स देखून म्हणचे मात्र येता 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 म्हणून ह्या वेळा हांव सोडलें ना टिकेट कशी पूण करून आयलीची म्हाका तुमगेले GPL पळोवपाचीच म्हणून कशें आसता आमगेल जी एकदम भारी खुशी जाली म्हाका एकदम
भारी गम्मत जाले अप्रूप में खावचे कांबे उपकरी पुराच खावचे मेळ्ळी दिसता वय 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 पुरा टेस्ट केला कचोडी सकट मारलाय जाले वय मसाला डोसा मस्त आत केदन तुम्ही वापस बॉम्बे वच्चे पल्ले बॉम्बे वतन फर्स्ट वचून कसन सांगता जीपीएल हांव जीपीएला पळयला आनी स्टेटस पळयला म्हण निमगे फर्स्ट ओके स्टेटसर घालता ओके कडे पुराचने फोन कोन मागीर कशें आशिल्लें म्हण नेक्स्ट इयर एक व्हडली गँग घेवन येत पळय 50 जणांक पळय आनीक 50 मेंबर्स आसाची खुशी जाले आयलेले बॉम्बे देखून आनी हांगा आयलेची थँक्यू सो मच GPL ಉತ್ಸವ ಚಲ್ತಾ ಸರ್ ತಶಿಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಸಚಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ದೀಪ ಇಡೀ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ GPL ಉತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಲೈವ್ ಆಗಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಳಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಇಡೀ GPL ಉತ್ಸವದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಎಂಡ್ ತನಕನೂ ಪ್ಯಾರಾಸೈಲಿಂಗ್ ನಡೆಯೋ ತನಕನೂ ಲೇಕ್ ತನಕನೂ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ತನಕನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮದೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ GPL ಉತ್ಸವದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆ ಥರನೇ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರದ್ದು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ತೋರಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ ಅದೊಂಥರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಸಹ ನಾವೀಗ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಪಾರ್ಟಿದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ನವ್ರದ್ದು ಸಹ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಖಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖಾಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಲೈಟ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಲೆಬಿಸಿ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಬಂತು ಬಟ್ ಇದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅಂಥ ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ಎಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಇದೀಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ 5 ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ GPL ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 2 ವಿಷಯ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಿಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಡವಟ್ ಆದರೂ ಕಲಿಕೆ ಅಂತೂ ಎಡವಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲರ್निंग कर्व थैंक यू सो मच ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು GPL उत्सव चलता सर सगळे उत्सव एक उत्सवशी दिशे एक मस्त पुरा कारण आसा कशीची प्रीमियर लीग चलता सर क्रिकेट बॅडमिंटन पॅरासेलिंग बोटिंग फॅमिली ओटू पुरा तुम्ही सेलिब्रेट करचे टाइम स्पेंड करचे म्हणजे इकडे जल्लरी फूड कोर्टाक आणि अनेक लायटिंगचा विषय आणि ह्या पुरा डेकोरेशन मस्त पुराचे डेकोरेशन तुम्ही हांगा पळयता वताची लायटिंग्स अशे पुरो बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट म्हणून कसं सांगताची तसल पुरा केलो आयडिएट कोण घेऊन हांगा केलेलं आसा आणि कसनेची हांगा कसने तुका एक कसं की रेग्युलरली पळयलें म्हण की नाही कसं की एक डिफरंट जावंक आसा म्हणजे एक अट्रॅक्शन सगळे हे डेकोरेशनाचे केलेले भक्ता मंजेश्वर फ्रेंड्स अरेंजर्स म्हूण घेवन डेफिनेटली कोण कोण GPL उत्सव येवन घेवन पळयता आसता की हे पुराच एन्जॉय करता आसताची हे लायटिंग अशें पुरो डेकोरेशन्स तशी 4 जाणां मेळ घेवन उलयता अशें पळयची एक वेळा कशें आसा म्हूण घेवन ह्या पुराची GPL उत्सवांतू फ्रेंड्स अरेंजर्स त्यांनी डेकोरेट केलेले भक्ता मंजेश्वर सगळे टीम मस्त दीस दाखोवन काम कोण घेवन मस्त चंद कोण घेवन केला एक येळ समेत उठोन येन अशी तितली नीट जावन घेवन ऑर्गनायज केलेलं आसा तसले एक अरेंज केलेलं हांगा आमी राबून घेवन उलयता आसताची तुमगेलें नांव माय म्हगेलें नांव शोभा प्रभू म्हणून शोभा वय वय हांव फर्स्ट टायम येवचें हांगा हाज्या फुडें येवका म्हण लेखिल्लें जाल्यार आज आमकां चान्स मेळ्ळें एक येवचें बारी खुशी जाली हांगा येवन आमकां हांव उजरे दाखून आयली ओके कशें दिसता बारी खुशी जाता बारी चंद मॅच पर लायक आसा आमगेल्या गांवांत तशी जी मॅच करताची जाल्यार अशी इतलें पुराय ना उजरेन तो जाल्यार हांगा येवन आमकां बारी खुशी जाली आनी म्हगेलें धूव वय ही पळय तुगेलें नांव कशें अनुष्का अनुष्का ताजेर पुरो बसली ती अनुष्का
प्रभू 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 सो काही कसं खेळली तू हांगा? हांगा खेळली मस्त कसं ते बोट बोटारी त्या चारारी मागीर बाउन्सी कासल पुरांत बसली त्यामेरी मस्त मॅच बरा पळयला एक गम्मत जाली हांगा. मस्ती वेळा बस येत असेल आज येताना लेट झालं पण नेक्स्ट इयर तशला वग्गी वय लास्ट इयर आणि ओके संगीत हंगा बसून पण गंमत करून వచ్చే आमले उज्रे वचून जीपीएल उत्सवा विषयारी फर्स्ट सांगची कसन विषय कसं म्हणू कशी जाल्या म्हणून कसं सांगताची हो जीपीएल वचून येईल मरे म्हणचे बारी खुशी झाली आमकां म्हणा नेक्स्ट तशला तुम्ही पुरा जण आपण घेऊन वय वय खंडित उजरे सुमार जण येयले काली पैरी पुरे आज सकाळी पुरे आम्ही आज आता संजवळ बाय सरले इतल्याची बारी खुशी झाली आमकां तुमगेल खुश पळोवन म्हाका खुशी जाता असं नेक्स्ट इयर वगी यायची तुझ्या उल्हास एक चान्स मेळ्ळा बारी खुशी झाली थँक्यू मेया बाय बाय अनुष्का प्रभू बाय जीपीएल उत्सव चलता असं लाइटिंग्स दाखवून दोन आम्ही उलोच पुरा ऐकूचे आणि कसं स्टेज सेटिंग्स असं विंगविंगड कडे स्टेज पुरा कडे माईक मस्त इम्पॉर्टंट आमगेल वॉइस कितली इम्पॉर्टंट की रेडिओन वर्क करता आसतना जाल्यार वे साऊंड इज रियली इम्पॉर्टंट म्हणून सांगता जी एंड प्रति उत्तर उलयला आयकता जाल्यार तांत एक क्लॅरिटी अशें पुरो एकय कसं नाही क्वालिटी अशें पुरो मस्त मॅटर जाता सो आमगेलो टुमाम तुमी नाव तुमगेलें नाव म्हगेलें नांव दामोदर भागवत एस ए तबला आर्टिस्ट आनी सुरभी सावंड्स ह्या एक आमकां एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी नरेश मामान दोन नरेश मामांनी चेतनान संतोष मामान पुरे एक नमूने आमकां एक कसं म्हणटा तुका ब्लेसिंग्स ह्या ब्लेसिंग्स म्हणून सांगत म्हळ्यार हांगा एक पार्टिसिपेट करचें म्हळ्यार व्हडलो विशय यूथ ऑफ GSB म्हणून तांणी एक हें केला इट्स ए वर्ल्ड वायड आनी हांगा एक कसं म्हळ्यार आमी एक मुलगे प्रतिश्ठेपन म्हणून म्हणटाची तशीच एक GPL म्हळ्यार तितली व्हड एक हांगा एक उत्सव व्हडलो उत्सव हांगा हांव पळयलें तवळे कारवारा दाखून आयल्याची गोवा दाखून म्हगेले फ्रेंड्स मेळ्ळेची बॉम्बे दाखून केलो जण आयल्याची मैसूरा दाखून आयल्याची हें कशें जालां म्हळ्यार व्हडलें एक आमकां एक रेस्पेक्ट GSB सगळे कम्युनिटीक आनी एक उत्सव करचे आशिल्ले आमकां एक रेस्पेक्ट आमगेली कम्युनिटी कितली स्ट्रॉंग आसा म्हळ्यार काल एकलो सिंगर आयलो व्हड सिंगर डॉक्टर विजय कुमार पाटील म्हण सांगून तो म्हणटा असल उत्सव हांव खंयी पळय आनी इतली नीटनेस आनी तुमगेले फूड जेवो आनी भितर मॅच जेवो आनी ते बोटींग सर्फींग हें तें पळय म्हण सांगून ताका मस्त आश्चर्य जालें तो म्हणलो नेक्स्ट टायम हांव म्हगेले बायलेक चेडा घेवन येता तितली मात्र न्ही आमी कार करून येताची म्हणून म्हणलो तशें ह्या एक केल्लें आशिल्लें यूथ ऑफ GSBच्या तांकां हांव मस्त आभारी येता म्हळ्यार म्हाका एक आमगेले फूड कोर्टांतू एपांत आमगेले सावंड सिस्टम घालून तुमी एंटरटेन कोरखा आनी तुमी सपोर्ट कोरका म्हण म्हणाल खातीर म्हाका एक मस्त खुशी जाल्या सो हांव एस्पेशली चेतन नरेश माम आनी अन्य एक नरेश माम हांकां हांव मस्त धन्यवाद सांगता हें अशीच प्रति वर्स हांगेल सक्सेस जावो म्हण सांगून हांवें देवाले मागता तशी जी पुराजने ओट्टू जावन काम केलें तेन्ना अशी सपोर्ट आशिल्लो तेन्ना एक ग्रँड सक्सेस जाता म्हणजे एक डावट ना आनी सगळे विंगविंगड स्टेजीस तो पुरा कितली आयकूंक तितली मात्र सावंड ते पुरा मस्त पुराच वेरिएशन्स आसता हे क्वालिटी विशयारी सुरभी सावंड्साचे हांगा GPL उत्सवांत मुख्य जावन कसन मना दवन घेवन हे पुरा सेटअप केलें ते म्हळ्यार तांणी सांगतना सांगलें म्हळ्यार एक ड्रामा आनी चेडवाल प्रिन्सेस आनी एल्डर्स म्हळ्यार ह्या कॅटेगरी तांणी म्हणून कर न्ही पूरा जनाक एक नमुने एंटरटेन जावचे खातीर एक वर्सा चेडो दवरून 75 वर्सां मंदार समेत अंतू कॉम्पीट म्हूण न्ही एक उत्साहारी भागी घेताचे आनी तितले मात्र न्ही तांकां एक मना खुशी वर्सा एक पंतपणे आमकां एक स्टेज मेळटा म्हळ्यार पुरा कडेन तांकां तांणी प्रोफेशनल्स न्ही जाल्यार आमकां एक ह्या टायमार पूण आमकां एक स्टेज मेळटा म्हणून तांकां खूश आसा हांव पळयलें सन्न सन्न चेडू पाप ते बोंबयचे हांव बोंबयचे स्टायलार न्हेसलें हांव कर्नाटका स्टायलार न्हेसलें म्हाका मेघालम्मान न्हेसयलें म्हळ्यार त्या एक चेडवाल तांकां एक स्टेज तशीच चेडवाल हावस बाबसू एक रेकॉग्नेशन मेळटा म्हळ्यार तांगेल फ्युचर तांणी हांगा दाखोवन बिल्डअप करचे खातीर एक स्टेज दिता पळय GPL दाखोवन यूथ ऑफ GSB तांणी स्टेज दिता आतां GSB तांणी म्हणून तांणी प्रति एक आतां पयर भजन सम्राट केल्लें वॉयस ऑफ GSB केल्लें प्रति एक अंतू सक्सेस तांणी ते सक्सेस तांकां ते देवाल एक अनुग्रह तशें जाल्या निमित्त कांय म्हाका डावट मिलियन्स ऑफ व्ह्युअर्स आसात यूथ ऑफ GSBक आनी पर्टिक्युलरली आमकां खंय ज्यो बोंबे ज्यो एस्पेशली हांव प्रोग्रामां वता बागलकोट हांगा ते पुरो वता आनी पुरो जाणांनी म्हणचे
तुमकां मंगळूरान लायक स्कोप मरे मंगळूर जात्रा GPL वॉयस ऑफ GSB यूथ ऑफ GSB भजन सम्राट हे पुरा तुमकां एंटरटेन सामको ना ते म्हण सांगून तशें जावन आमी तांतू भितर आमी एक कसं म्हणटाची हे भागी जावचे मात्र न्ही आमकां एक देवान दिलेले अनुग्रह ते म्हण येता आनी इतलें सुलभ ना हें इतलें व्हड फंक्शन करच्याक सादारण म्हणटा कोणाकय साध्य ना बट हन्नी त्रिमूर्ती कशी करताची म्हणून वतना बट तांगेलो सुमार जन तांतू वॉलंटियरशीप घेताची जाल्यार तांकां एक तितली खरेज आनी तितली दिसता पळय त्या देवाले एक अनुग्रहाची सो हांव देवाला मागचे कसं म्हळ्यार हन्नी अशीची 8th year 10th year 25th year 50th year चलतर असो आनी आमकां अशीच एक स्कोप मेळ्ळो म्हण सांगून हांव देवाला मागता खंडित मिगेल वायफ तांची प्रार्थना सो आमगेल मना आशिल कसन एक्सप्रेशन आमी एक्सप्रेस करता म्हण आसली त्या सावंडाक सावंड जावन आसूचे सुरभी सावंड सो थँक्यू तुमगेल सपोर्ट करना थँक्स जनाल तोंडारी खुशी त्याच पाकल दौड़ेन तू हे पुरा उत्सव पळयतना बदलची हे उत्सवचे एक नवे नमुने उत्सव मस्त जन फर्स्ट टाइम येता आसाची कितली की जन 8 वर्स देखून कंटिन्युअसली एक वर्स मिस करन अशी खंयचेय गांवां आसल्यार वे येवन सपोर्ट करून वॉलंटियर करता मस्त जन आसाची तशी यूथ ऑफ GSB तू हे व्हिडिओ पळयता आसत तुमी संतोष आमगेलो टस्सा कॅमेरामॅन जावन घेवन तशीची तुमी एज युजल एंटर जल तशीची फूड कोर्ट आनी पुरो जातरी डेकोरेशना विशयरी सावंड सिस्टमार पुरो उलोवन जातरी हांगा आमगेले फोटो बूथ आसा सेल्फी स्टेशन म्हूण वय सांगता लायक फोटो आनी आमगेले आज्जल कालाचे स्कूटर आनी पुरो मस्त उणे वेस्पा बजाज म्हूण आनी पुरो सांगतना ते तांचे आमकां गांवां पुराची गुंडाय तशी स्कूटर समेत आसा हांगा तशी इस्रो आतां रिसंटली सुमार पुरा नॉयज करता अशें इंडियाची मस्त हेग्गळी के म्हणून सांगता प्राउड फील जावचे तसले एक आनीक आयकनोग्राफी आसा केल्यार मस्त चडू गमत करता अशें 360 डिग्री कॅमेरा व्हिडिओ सो एक तूं जस्ट स्टँडर रपका 360 डिग्री घुंवता आनी ते खोशी कॅप्चर करचे गमत तईच फोन कडेन तुमकां तांणी ट्रान्सफर करताची यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड लास्ट इयर समेत आशिल्लें हाजो टू अयोध्ये देखून रामाल तीर्थ आनी पुरो दिल्लेलो आसा रामाल एक मूर्ती आनी कशीची लक्ष्मणू आमगेले ऋषी मुनील पुराची एक सन आयकनोग्राफीशी दवरलेलो आसा आनी GPL उत्सव देव बरें करो आमगेले मोस्ट कसनय जाल्यार कोणाके पांय धरले तेदना कसनय विश करता जाल्यार देवाल नांव घेताची गुरूल नांव करताची घेताची आमी तशेंच देव बरें करो म्हणून चंद्रकोण बरयलेलें आसा इतली पुरा गमत करताची एक रथ आमगे तेराचे कोडयाल तेर जाल्यार तितलेची तशीची कोडयाल तेराचे हे उत्सव कंटिन्यू जाता आसा यूथ ऑफ यूथ ऑफ GSBचे हे GPL उत्सवांत ते उत्सव कंटिन्यू जाता आसा अशें ती मेळटा हांगा आसल्यार रात्री ते सुमार पुरो प्रोग्राम्स जाता फायनली कोण विन जाता आसा बॅडमिंटन आनी क्रिकेट तांकां पुरो अवॉर्ड्स प्रायजीस दिता आसाची मेळ्ळ्या यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड चलता आसा आनी एक्झॅक्टली पुरा कडेन देखून घेवन हे GPL उत्सव पळयता आसाची तशी आमी रायट नाव आतां मिडिया हावजा आसाची मिडिया रुमांत आसाची हांगा देखून कसन खंयची गांवांत तूं हळ्ळींत की खंयची देशा भायसून पळयता आसल्यार ते हांगा देखून रिले जाता आसचे कंप्लिटली लायव्ह एडिटींग आसल्यार हांगा पुरो जाता अशें ड्रोनाचे अशें पुरो एवरीथींग तुमी कसन कॅप्चर केलें पळयता आसची ते हे मिडिया रुमा देखून इतली जन वॉलंटियर कोण घेवन येवन 24/7 हे GPL उत्सवाक काम करता आसची प्रति एक वय ऑन बोर्ड यूथ ऑफ GSB यूट्यूब अशें पुरो फेसबूक आनी इंस्टाग्राम प्रति एक वय हांगा देखून एडिटींग जावन घेवन तुमकां येवन रीच जाता अशें सो मिडिया एक एवोल्यूशन कसनय सांगाची बट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल एंड हे आमगेले यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायडाचे मिडिया रूम GPL उत्सव मिडिया रुमा देखून आमी उलयता आसची आमगेलो तो नागेंद्र शेणै आसा कंप्लिटली हे कसन कॅमेरा वर्क कसन चलता एक्झॅक्टली खंय कॅप्चर जावपाक खंयची 2-3 स्टेजस आसा थंय देखून अशें पुरो प्रत्येक सेटअप हे मिडिया हावज देखून पळोवंक येता अशें मिस्टर नागेंद्र शेणै सो कशें पुरो प्रिपरेशन चल्लें ऑलमोस्ट एंडा येवन पावलेची हब्बा म्हूण दिसता की आमकां मस्त खूश जाता प्रति वर्स आमी ह्या 3 दिवस रक्त आसतात कसं म्हळ्यार सगळे आमगेले कोडियल स्पोर्ट्स असोसिएशन म्हळ्यार हें यूथ ऑफ GSB एक ब्रॉडकास्ट पार्टनर म्हळ्यार आमी हांगा खंयची जाल्यार वर्ल्ड वायड पावच जबाबदारी आमगेले अंत आसता तशें हांव एक हांगा परफेक्ट कसं म्हळ्यार एक कॅमेरा टीम आसा मागीर त्या दिवस 3 दिवस तांणी सकाळ लागून मध्यरात्री जावं चिताय त्या 2 घंटे जावं अड्डेस जावं ती मध्यरात्री म्हळ्यार एक दीस एक साना न्हीद काडून आपास सकाळ 9-9:30 आपास तांणी हांगा आसताची सो त्या कॅमेरा तांणी पुरा थंय आतां आमगेला संतोश सांगता आमी फूड कोर्टाच्यान शूट करता
ना किड्स झोना वचका ना बोटिंगाला वचाची तशी विंगड विंगड सुमार प्लेस आसा ते पुरा वचून तो सांगता आमकां म्हळ्यार हाका घेवन त्या कॅमेरामॅनाक घेवन थंय वच हांगा घेवन थंय वच तशी म्हगेल फेवरेट ते संतोष म्हळ्यार तो आमकां पर्सनली दाखयता कोणाक इंटरव्यू घेवका बायट घेवका प्रमाण तुमगेलो दोळो एक कॅमेरा आसा वय वय तशी संतोशान दाखयला तांकां आमकां सुलभ जाता इंटरव्यू घेवच्याक बायट्स घेवच्याक तशी आमी आनी त्या शूट जाता तरी हांगा हाणू ते कॉपी करताच कॉपी जाता तरी पळय हांगा एक एडिटींग आमगेलें परफेक्ट म्हळ्यार 4-5 जन एडिटींग कंटिन्युअसली तांणी भोवशा सुमार 15 दीस फूड लागून एक रिल्स पुरा करचे खंयचे रितीरी जनाक आपोवका म्हळ्यार जनाक कळका न्हू 23, 24, 25 आस म्हणून तांणी ह्या म्हयन्याचे कळका जाल्यार स्टार्टिंगा लागून एक 15-20 दिवस लागून सूर करताच दाखव सांसान 30 सेकंड रील 15 सेकंड 20 सेकंड म्हळ्यार ह्या आयटम आसा ह्या फूड आसा मागीर ह्या बोटींग आसा कॅमल रायड आसा असेल विंगड विंगड सो तांणी पुरा हांगा आसाचे पळय सगळे आमगेले टीम आसा ऋषिकेश कसं म्हळ्यार आमकां सगळे एक सानाची क्लिप लागून दवर न्हू ड्रोन कॅमेरा जावका जाल्यार आमी ऋषिकेशाक न्हू तूं ड्रोन सोडतोय मरे न्हू तूं सांगचें न्हय रियल जावन ड्रोन सोडता हय यस म्हळ्यार ऋषिकेश नाजाल्यार आमकां पाटी मेळना अशी ह्या सगळ्यांत तशी द्रोण तुमी पळयलां त्या चंदा येवका जाल्यार तितलें ताणें न्हंयेंत लागून दवर न्हू सगळे कॅप्चर करून आपस दाखोवका जाल्यार तागेले एक ऑर्डर GPL उत्सव एक व्हडली उत्सव आमगेले कोडिया स्पोर्ट्स असोसिएशना दोकून स्पॉन्सर्ड बाय आमगेले सगळे हे इव्हेंटाक एक बॅकबोन जावन आशिल्ले आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड तांगेले हे एक कार्यक्रम GPL उत्सव 3 दीस चल्लेले आमगेले 13 नेक्स्ट एक्सटेंडेड पुरा जने खुशेर येवन घेवन चमकलेले आसा एंड आमगेले घेवंक दिसता अशें हे क्रिकेटाचे ट्रॉफी GPL उत्सवाचे आयची क्रिकेटाचे ओवरऑल इतली टीम्स आसून घेवन एक कसन फायट दिलेलो आसा तुम्ही पुरा घरकड बसून पळयता अशें पुरो ग्राउंड येवन पळयता अशें पुरो कंट्री बसून घेवन पळयता अशें पुरो गम्मत वयर गम्मत आमची गेल्यान तूच पुराची खेळता उलयताच पुरा सांगता हे एक क्रिकेटाचे वर्ल्ड वायड तसो तुम्ही प्रोग्राम पळयले अप्रूपे चलचे फॉर द फर्स्ट टायम हे पुरा चलता अशें तुमगे पुरो सपोर्ट आशिल्ले मस्त खुशी जाता एंड ह्या ट्रॉफी एक्चुअली आज कोणा वत्ता म्हणचे एक बिगेस्ट क्वेश्चन आतां तितले नॅशनल अँथम पुरो सांगून घेवन कैद करता आसाचे आमी आनी पुरो स्टेज इव्हेंट्स आसूचे फूड कोर्ट अशें पुरो आमगेले पॅरासेलिंग सगळे फॅमिली बोटींग अशें पुरो खाण जेवणाचे अशें पुरो एंड ऑल्सो किड्स झोन आशिल्ले सुमार नमुन्याचे अट्रॅक्शन हांगा आशिल्ले फोटो बूथ कसन एक न्हय एक प्रति वर्स GPL उत्सवांत एक न्हय एक नवेच मेळटा GPL फर्स्ट टायम उत्सव चल्लेलो दोकून हे 8 वर्स 8 वर्स चलता अशें तुमगे कंप्लीट सपोर्ट आमकां आशिल्ले तशीच नेक्स्ट इयर आमी पुरा तुमकां मेळचे मुखार पळयता आसताची तशी ह्या वर्स म्हाका एक लायक एक्सपिरियन्स मेळ्ळे थँक्यू म्हूण सांगताची तुमी कसले अशी विशय सांगता म्हणून जाल्यार यूथ ऑफ GSB फेसबुक आसा यूट्यूब आसा तशीच इंस्टाग्रामान समेत आमकां फॉलो कराची कमेंट कराची प्रत्येक अंत्य अनेक प्रारंभ जाता काय तशी यूथ ऑफ GSB सगळे कार्यक्रम प्रति महिन्यान तू एक न्हय दोन न्हय कितले कार्यक्रम चलता आसता आमची गेले पुरा सेरून एक कडेन इतली जन आमची गेल पळोवन उलोवचे पुरा गमत जाता आनी म्हाका मस्त गमत जालें बँगलोर दाखोवन हांगा येवन घेवन होस्ट करूंक मस्त खुशी जालें हांव आरजे निकिता किणी धन्यवाद हॅव अ ग्रेट नायट